PWDचे GTA रिक्रुटमेंटाक 70 कोटीचे कॅश फॉर जॉब स्कॅम परत एजन्सी वरवीं रिक्रुटमेंटाची तयारी स्टाफ सिलेक्शन बायपास विरोधकांनी सरकाराक धुलो सभाघर समितीची मागणी कोंकणी राजभास कायद्याक 35 वर्सां सरकार इंग्लिशींतूच वेबसायटी इंग्लीश गॅझेटां इंग्लीश ग्रांटांक रड विरोधकांनी सरकाराक धुलो मुख्यमंत्री म्हणटा वेबसायटी द्विभाषीक जातल्यो डेडलायन सांगिना गोंयांत कितलेशाच देवळांनी माजनाच्या अंतर्गत वादाक लागून उत्सवच बंद रेव्हेन्यू मंत्री म्हणटा उत्सव करपाचो अधिकार प्रशासकाक दिवंक फुडल्या अधिवेशनात कायदो दुरुस्ती पालिकांनी मुक्त मतदान वाऱ्यार पालिका कायदो दुरुस्ती पास अविश्वास थारावाचेर बॅलटाच्या सुवातेर हात दाखोवन मतदान दुरुस्ती व्हायरस पालिका बळकावंक लोकशाय काबार विरोधकांची शबय जमनी बळकावपा ही केशीची तड लावंक नेमिल्ल्या आयुक्त जाधवान पयल्या दिसा घेतलो केशींचो नियाळ 44 केशींचो मागलो रिपोर्ट फाल्यां आसगांव ग्राउंड झिरो पळोवणी धारगळ पेडणे सेल्फ एक्सिडेंटान तरणाटो गेलो गाडी मोखली डिवायडराक निर्वडे जार बाजारांतलो रायडर वासुदेव पेडणेकार आत्ताच गेलो पणजे बाटल्यान दत्त मंदिरा कडेन डेकोरेटराच्या गुदावांक उजो लागसारच्या घराकय धग बांदलो फायर ब्रिगेडीन हाडलो आटाबा शॉर्ट सर्किटान लागला आसूये म्हूण दुबाव पंचायती निवड हाता वेगळो केलो ना जाल्यार 30 दिसां उपरांत व्हिडिओ करिना जाल्यार 30 दिसांत डीम्ड क्लियर पंचायत कायद्यात दुरुस्ती विरोधक म्हणटा पंचायतीचे अधिकार काबार मोपा एअरपोर्टाचेर टॅक्सी चलोवंक चुकांक दिल्लो अर्ज खंयच्या कायद्या सकयल टॅक्सीकारांचो RTO RTI एअरपोर्टार चलता बेकायदेशीर टॅक्सी गरज पडल्यार खंय आंदोलन भोमानी खोर्लेच्या रस्तो रुंदीकरणाचे सरकार थळाव्या एकामेका सामकार मंत्री गोविंद म्हणटा राजकारण चल्ला थळावे म्हणटा रस्त्याक कितली घरां वतली PWD मंत्र्याकच खबर ना